प्रत्येक काम कोण तरी भावीक घेऊन करता आणि आमचे ते एक वेगळे पद्धतीचे काम हांगा जाता आणि हो 28 वर्धापन चालू करता आसतना सकाळी काकडार ते त्याच्या नंतर मंगल स्नान जाले मागीर आमी हांगच्यान आमची ग्रामदेवी थंय व्हडली करता आमी अभिशेक करता आणि त्याच्या नंतर हांगा फुडलो कार्यक्रम चालू करता तो सगळो विधिवत कार्यक्रम जाले नंतर आतां आठवडे जाले आतां रोखडेंच जेवणाक तयार जातली महाप्रसाद जाले नंतर परत तसोच सांजचो कार्यक्रम आसतलो सांजचो परत महाप्रसाद आसतलो आरती जाले नंतर आणि एकच म्हणजे आज म्हणजे शेवटची आरती आसना आणि फाल्यां सकाळी काकडार ते आसतलो तेन्ना भाविकांनी म्हणजे आज कंप्लीट हो कार्यक्रम जावन हांव देवा कडेन मागता सगळे गोंयकारांक सगळे भाविकांक हेजे वयल्यान साई सेवका बरे आरोग्य आयुश्य बरे करचे कामे करचे आनी आमचे दोतोराकय वयता ते सगळ्या मुखार दवरून सगळे कार्य करून आमचे खूब हातभार आसा आणि हे सगळ्यांच्या हातभारान सगळ्यांच्या आदारान सगळ्यांच्या आशिर्वादान हे देवूळ चलता बाबाच्या आशिर्वादान चलता सगळे सगळ्यांच्या आशिर्वाद तेंचे सगळे बरे तेंचे करचे तेंका आरोग्य हेका आमी पश्चिम शिर्डी म्हणटा ते बोरी गांवच्या स्थानाचेर आशिल्लो साईबाबाचो आयज वर्धापन दिन 27वो वर्धापन दिन महोत्सव आसा आणि त्या निमतान सगळ्या गोंयभरांतल्यान तर त्याच्या भायल्या राज्यांतल्यान सुद्दां सगळे साई भक्त जे आसात ते हांगासर येतात. खूब व्हडली महिमा ह्या खरें म्हणजे साईबाबाच्या ह्या हांगासरल्या मुक्तीची हांगासरल्या प्रतिश्ठेची आसा आनीक आमकां सगळ्यांक हे निमतान उमेद जाता सगळे भक्तगण निमतान एकठांय जमता. आयच्या दिसा हांव सगळ्या भक्तगणांक त्या निमतान शुभेच्छा दिता आणि साईबाबा कडेन मागता की सगळ्यांच्या घरांत उदरगत जावची सगळ्यांक बरी भलायकी मेळची आणि त्याच बरोबर आमच्या गोंय राज्याची सुद्दां बऱ्या पद्दतीन भलायकी जावची अशें ह्या सगळ्यांचेर मागता आणि सगळ्यांक ह्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा दिता. बरा आयज जो बोरी आमचो वर्धापन दिन आसा तो मोठ्या उत्सवान मनयता. ह्या जो वर्धापन दिन आसा हेका खरें म्हणटा जाल्यार लोकांची जी उपस्थिती आसा ती भरभरून दिसता ती सगळ्यांक आमकां भायर दिसता आसता. सगळ्यांक व्हडल्यो व्हडल्यो लायनी ज्यो चालू आसा आनी तेच पद्दतीन तो वर्धापन दिन वार्षिक पद्दती प्रमाणे मनयता. तो ह्या वर्सा एकदम बरो प्रतिसाद आसा. जेवणाकूय लोकांची भरपूर गर्दी आसा हे सगळे कडेन दिसता आनी आयज सगळ्यांक साईबाबाच्या वर्धापन दिना निमित्त सगळ्यांक उमेदीत परबी आनी शुभेच्छा दिता आनी ह्या जेवणाचो आनी आयच्या वर्धापन दिसाचो सगळ्यांनी बरे पद्दतीन लाभ घेवचो. तुमचें नांव कितें? गौतम सावंत साईभक्त.